काँग्रेस पक्षांतल्यान एकाच फावट 10 आमदार गोंय प्रदेश भाजपान गेल्ले तेन्ना केपेंचो आमदार बाबू कवळेकाराचोय आस्पाव आशिल्लो. चंद्रकांत कवळेकार भाजपान गेल्ल्यान ताची घरकान्न सावित्री कवळेकारान काँग्रेसीचो राजिनामो दिवन गोंय प्रदेश काँग्रेसींतल्यान भायर सरिल्ली. उपरांत ती भाजपान वतली अशी चर्चा चालू आशिल्ली. शुक्रारा सावित्री कवळेकारान आपल्या कार्यकर्त्यां सयत गोंय प्रदेश भाजपान प्रवेश केला. खासदार तशेंच प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंडुलकरान कवळेकाराक येवकार दिवन तांणी भाजपान प्रवेश केल्ल्याचें जाहीर केलें. सौ सावित्री कवळेकर त्याच बरोबर प्रदेश कमिटीचेर महिला मोर्चाचे धडपडीत काम करपी दिया शेटकर बाब सांग्यावयले तशेंच कार्यकर्त्या बाब बांदोडकर तारी बाब बापा मेशू सगळ्यांची नांव घेयना. तशेंच तेजे बरोबरच्यो सगळ्यो प्रमुख महिला कार्यकर्त्यो आज भारतीय जनता पक्षा भितर प्रवेश करता. टोकन म्हणून आमी आज 2 जाणांचो प्रवेश करतले रितसर फॉर्म दिवन आनी बाकीच्या मागीर सगळ्यांचे फॉर्म भरून बाकीच्या भारतीय जनता पक्षाचे मेंबर करतले. ह्या समयाचेर हांव सगळ्यांचे पक्षा भितर स्वागत करता. तेजे नंतर मोठे कार्यक्रम बाकीचे केपें जातले, सांग्यार जातले, काणकोण जातले, अन्य कार्यकर्ते येवपाचे हजार कार्यकर्ते मागीर कार्यक्रम जातले. पयलो आयचो कार्यक्रम आज दक्षिण गोंयचे सगळे महिला तुज्यो कार्यकर्त्यो आनी तेजे सगळे सावित्री कवळेकरांचे सगळे वांगडी त्यांचो पक्षा भितर स्वागत करता. सावित्री कवळेकार एका पक्षान आनी बाबू कवळेकार दुसऱ्या पक्षान आसप बरें दिसना म्हूण आपणेन काँग्रेसीचो राजिनामो दिल्लो आनी आयज भाजपान आपणे प्रवेश केला अशें सावित्री कवळेकारान सांगलें. बाबू कवळेकर जेन्ना 9 आमदारांक घेवन भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश केल्लो तेन्नाच 8 दिसां नंतर हांवें काँग्रेस पक्षाची रेजिग्नेशन दिल्लें. इतल्याच खातीर की ते म्हाज्या मनाक पटनाशिल्लें की तो एका पक्षान रावप हांवें एक पक्षान रावप. ह्या मॉरल ग्रावंड्साचेर हांवें हो राजिनामो दिल्लो आनी रोखडोच भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश करतलें म्हणून सांगलें. पूण कांय कारणां खातीर तो प्रवेश लेट जालो आनी आयज आमी हांगासर रितसर सबंद जे म्हणजे कार्यकर्ते आशिल्ले, जे प्रोमिनंट वर्कर आशिल्ले तेंच्या सयत आयज सगळे जे ब्लॉकाचे फूल मेंबर्स, युथाचे मेंबर, महिला काँग्रेसीचे सगळे कार्यकर्ते, सेवा दलाचे तशेंच प्रोमिनंट वर्कर्स हेंच्या बरोबर आयज आमी हांगासर जेन्ना आमकां भारतीय जनता पार्टीन आयज टायम दिल्लो तेन्ना आमी ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यां बरोबर प्रवेश केल्लो आसा.